पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोय गोंयकार आनी गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत. केरियान खांडेपार हांगासर आयज लोकांनी मागणीनुसार जे रस्तो प्लॅन करपी सगळे अधिकारी आयिल्ले तांच्या वांगडा डिस्कशन जालें आनी ते लोक म्हणटा तशें की पयलीं थंय फ्लायओवर जावपाचो आशिल्लो, पण फ्लायओवर बांदिनासतना रिटेनिंग वॉल कशी कन्स्ट्रक्ट करून ती जवळ जवळ 14 मिटराची हायटीची रिटेनिंग वॉल केल्ली आसा रस्त्याक आनी ते रिटेनिंग वॉलाचो तांकां खूब भिरांत आहा. ताका लागून तेंच्यांनी आतां सोमारा जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका मेळपाचें थारायलां. तेंच्यांनी एकूच डिमांड केला की तो थंय आमकां फ्लायओवर बांदून दिवचो म्हणून. हांगा पयलीं हायवे नॅशनल हायवेन फ्लायओवर घालपाचो गेल्लो, पण मागीर तांकां कॉस्टिंगाक बसना म्हणून तेंच्यांनी कॅन्सल केला आनी हांगा लँड स्लायडींग जाल्लें, तेजी माती तांकां फुकट्यार गावली. ती घालून तेंच्यांनी आतां इतलें फिलींग केलां की हांगा सोमनाथ देवूळ आसा, फुडें चर्च आसा, तेच्या फुडें बालवाडी आसा, शाळा आसा, हेंच्यांनी क्रॉस कशें करपाचें, हांकां क्रॉस करपाक तेंच्यांनी कांयच अशें प्रोविजन दवरूंक ना. आतां म्हाका जर तसो येवचो पडटलो जाल्यार आमी सायड वचचो पडटलो, आमी कुशाकडल्यान टर्न मारून म्हाका ती हेड घेवन वचचो पडटलो. हें कॉन्क्रीट जें आसा RCC तेच्या भितर येवपा जाय, तें हांगा भायर आसा आनी हे इल्लेले स्ट्रेस जावन भायर येयल्लो आसा. आतां एक्सपर्ट्स येयल्ले हैदराबाद साकून, ते सांगताले की आमगेले आरी पॅनल आसा, हे पळय हांगासरल्यान भायर सरलो आनी वयलेचो स्ट्रेस जायत आसा. हे कालांतरान म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर जावं 2 वर्सां भितर जेन्ना गाडयो सुरू जातल्यो, हे डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉलेप्स येवपा जाय. आमकां हे इंजिनियरांनी स्वता सांगलां की PWDन सांगिल्लें की हांगा फ्लायओवर बांदूंक जाय, पूण मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हायवेज दिल्ली बसून आसा ती, तेणें पयशे साल्वार करपाक तेणें म्हणलां की हांगा हायवेन हें फ्लायओवर नाका, त्याच जाग्यार जे आमी दोंगर कापया आनी दोंगरा माती घालया आनी रस्तो करया. तेच्या भायल्यान जे नॅचरल वॉटर व्हांवतालें तें उदीक त्या नल्लान भितर येवपाक ताका कांयच प्रोविजन दवरूं ना. हें तेंचें काम चलतना आमी तांच्या नोटिसान हाडलेलें. आमकां तेणी कितें सांगलां, तेंकोडे उतरां आयज आमकां सारकी बरोबर उतरां मेळनाय. तेणीय मानून घेयलां की हिंगा फ्लायओवर आसूंक जाय आसलो म्हणून. जी कन्सल्टन्सी येयल्ली जे पॅनल इरेक्शन तेणी मानून घेयलां हांगा एक्चुअली फ्लायओवर जावंक जाय आसलो म्हणून. ह्या दिसांनी टिचरींचो वेगळ्या टिचरींचो जॉबांचो प्रश्न वाडत चल्ला. आतां हे वोकेशनल टिचर तांकां ते 20 जाण आहा तांकां रेगुलरायज करचे अशी तेंची मागणी आसा. ते आतां हे सगळे BJPच्या लिडरांक टिचरी येवन मेळटा. हांव उमेश कोलवाळकर उलयतां. हांव आसा वोकेशनल टिचर्स एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट आनी 1989 हे वोकेशनल एड्युकेशन गोंयांत सुरू जाल्लें आनी तेन्ना ह्या वोकेशनल एड्युकेशनान फूल टायम टेम्पररी टिचर आसले, कॉन्ट्रॅक्ट टिचर आसले आनी पार्ट टायम टिचर आसले. मनोहर भाईन 2000 फूल टायम टेम्पररी टिचर आसले तांकां 150-200 टिचरांक परमनंट केले. ताच्या नंतर कॉन्ट्रॅक्ट टिचर जांकां 5 वर्सां कंप्लीट जाली ते जशे जशे 5 वर्सां कंप्लीट जाता तांकां परमनंट जाताले. आतां फाटीं 2016 21 टिचर परमनंट जाले जांकां 5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली. तांकां आतां 20 टिचर निमाणे कॉन्ट्रॅक्ट टिचर उरलेले आसा. हे जाले आतां तांकां 8 वर्सां जाली, तांकां आजून परमनंट करूंक ना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता हे जे 20 टिचर आसा कॉन्ट्रॅक्ट फूल टायम कॉन्ट्रॅक्ट टिचर आसा वोकेशनलान तांकां 5 वर्सां कंप्लीट जावन 3 वर्सां एक्स्ट्रा जाल्ली आसा आनी सर्कुलर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा सर्कुलरान की जेन्ना हांकां टिचरींक 5 वर्सां कंप्लीट जाता तेन्ना तांकां परमनंट करचें म्हणून. तेन्ना सरकारा कडेन मागता आनी सरकारान जे मिनिस्टर आसा तरी भाई कडेनूय हांव मागता, भाईन बाकीच्या मिनिस्टरांक सांगून ते मातशें आमचे ह्या टिचरींचें काम करून घेवचें आनी तांकां परमनंट करचें. कित्याक भाईन आमची खूब कामां केल्या, मनोहर भाईन. शिरोडा आनी आजूबाजूच्या एरियेक मोबायल टॉवर्स ना, त्या खातीर लोकांक रेंजीचो प्रॉब्लम आनी तशेंच रस्त्या वयल्यो लायटी ना हेच्या खातीर प्रॉब्लम जाता. ह्याच्या खातीर NGO आनी गोवा एक्शन फोरम यांच्यांनी शिरोडा पंचायतीन एक कॅन्डल लायट मोर्चा दवरला. बेतोडा, बोरीम, शिरोडा एंड पंचवाडी residents to hold a candlelight vigil on 25th November to protest failure of Goa government to install street lights and bad mobile network.
will hold a silent candlelight vigil and march from Tapkola Circle via Bethoda Belgaum Bypass Road on Sunday, that is on 25th November, to protest against the failure of the BJP government in Goa to install street lights on Bethoda Road. The candlelight vigil and march will be organized by Goa Citizen Action Forum and Nari Adhikar NGO. Secondly, there is zero mobile connectivity in Bethoda. The candlelight vigil is also being held to protest against the zero mobile connectivity in Bethoda and other areas of Shiroda. 49th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत सद्याक चालू आसा. वेगवेगळ्या तरेच्यो मुवीज हांगासर लोकांक खातीर लोकांक पळोवपाक मेळटा. डेलिगेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बरो बरो मुवीज पळोवपा खातीर ह्या चित्रपट महोत्सवाक हांगासर येता. आयच्या दिसा भोर हे मुवी पळोवपा खातीर गोंयचे गव्हर्नर मृदुला सिन्हा हांगासर आयिल्ली. जो एक व्यू होता है, एक उद्देश्य होता है, वो पूरा का पूरा सार्थक हुआ है. और मैं समझती हूँ कि बहुत फिल्म के बारे में सिलेक्शन होगा, ऊंचाई तक फिल्म पहुँचेगी और जो मैसेज है वो भी सब लोग इसको धारण करेंगे, मैं समझती हूँ. इसलिए बहुत बहुत मैंने बधाई दी है इनको और फिर से बधाई दे. ओवरऑल कैसे देखोगे, क्योंकि आप भी फिल्म सृष्टि के साथ जुड़ी हुई हो. ओवरऑल ये जो फेस्टिवल होता है वो सरकार का फेस्टिवल है, साथ साथ काफ़ी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो आप कैसे? बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ. और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से अपना जो रिकॉर्ड है मेंटेन करते हुए, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए ये भारत के बारे में दुनिया में एक अच्छी छवि बना रहे हैं. ते बनवणं आता सोपं झालं आहे, कोणीही बनवू शकतं. आधी जे एक एक्सक्लुझिव्ह मीडियम राहिलं होतं ते तसं नाही आहे आता. एनीबडी हू हॅज अ सेन्स ऑफ फिल्म मेकिंग आणि हू हॅज अ कॅमेरा कॅन गेट इन टू इट, जे फार ब्रिलियंट आहे. आणि ॲट द सेम टाईम डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे ते सगळं डिस्ट्रीब्युशन एका परीने फ्री झालं. म्हणजे इफ यू रिअली मेक गुड कॉन्टेंट यू हॅव गुड टेकर्स. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. थोडा उसगांव हांगासर जी MRF फॅक्टरी आसा त्या MRF फॅक्टरीचो एक नवो प्लांट येवपाचो आसा आनी त्या प्लांट जे कडेन येता थंय व्हड्या प्रमाणांत जी माती डंप केल्ली आसा ती माती खाली करपाचें जे ट्रान्सपोर्टेशन सद्या चालू आसा आनी हें ट्रान्सपोर्टेशन MRF टू उसगांव ह्या भागांत जाता. आनी ज्यो गाडयो माती लोड करून ज्यो वता ताका लागून जे सर्वतणी जे लोक आहा तांकां ह्या मातये पासून भरपूर त्रास जाता. लोकांनी आयज ट्रान्सपोर्ट आडयला आनी लोक रस्त्यार येयल्या. तेंची एकूच मागणी आहा की हो ट्रान्सपोर्ट आनी खंयच्यान तरी डायवर्ट करचो आनी तांकां एकदांचें खंय तरी रिलीफ दिवचें. चालू कर नाका म्हणून चालू करनाका म्हणून तरी सुद्दां तेणी चालू केल्या. अरे ते गेले आनी इल्लीगल चलता, परमिशन काय ना. हे सगळ्यां वरा म्हणून सांग आनी हे सगळ्यां गाडी सोडून नाका म्हणून सांग. गाडी आमी आडयल्यो सकाळी तरी आतां तेणी परत येवन चालू केलें. आनी वरा पयशांचेर सांगता, पयशे दिलो आमगे कमी घातलो तो सगळं काय ना न्हू, फक्त पयशांचेर उलयता मरे. आयज जीव आमचो पयशांचेर आसा. ल्हानपण जेवण करता तितू पसून दूद पडटा, हाड बंद पडटा. हां म्हणल्यार खूब दुल्ल जाता. खूब तुमचें घर खंय आसा? थंय ते मारे कितलीं घरां आसा हांगासर? 40-45. बार्देस तालुक्यातल्या नाचनोडा विलेज पंचायतीच्या सरपंचाची आज निवड जाली. नवीन सरपंच म्हणून रीना गोवेकर हिची बिनविरोध निवड जाली. पहिली सरपंच तृप्ती बांदोडकर हेचेर 4 मेंबरांनी अविश्वास ठराव हाडलो. ताका लागून आज नवीन सरपंचाची निवड जाली. आयज आमचे बाय तुका ते रीना तुका ते गोवेकर आयज आमचे हे तुका ते सरपंच ते जाल्ल्या आनी लोकांची मागणी आसली की हे फाटी आमकां इवन तुका ग्रामसभाक तुका इश्यू येताले पूण फाटल्यानी लोकांचे तुका उलोवप चलतालें की सरपंचाचे आमकां तुका मातशें तुका ते बदल तुका ते जावपाक जाय. आनी आमकां तुका एज ए सिनियर तुका मेंबराक येता दिसतालें की हो ही पळय ते सरपंच हाडली बाय तुका ते तृप्ती हे
बाणूकार ती लोकां लागीं सारकी तुका परफॉर्म तुका ते जायना हाल्ली आनी पंचायतीचे पळय कितें डेव्हलपमेंट हाल्लें जावं ती MLAशीन जावं ती BDOन PWDन कांयच तिजे आमकां ती बरेपण ते दाखोवन हाडली. म्हाजे वांगडा सगळे आमचे 6 मेंबर्स आसा तांकां कॉन्फिडंटान घेवन डेव्हलपमेंट कामां सगळीं करतली आनी सपोर्टरूय आमचे वोटर आहा तेंची कामां बीन सगळीं करतले. पिर्णा शांतादुर्गा देवळाचो वर्सुकी कार्तिकी एकादशीचो 7 दिसाचो भजनी सप्ताह व्हडा उमेदीन जालो. सप्ताहाक मुखेल गायक म्हणून प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडे आसलो. मिठता कमलदल कमलदल मिठता कमलदल मिठता कमलदल मिठता कमलदल कमलदल मिठता कमलदल मिठता कमलदल मिठता 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 कमलदल कमलदल मिठता कमलदल कमलदल मिठता कमलदल भट्ट बांदकराच्या प्रेरणेन जगन्नाथ बाब बोरेकारांनी गोंयांत सप्ताह सुरू केले आनी गोंयांतल्या अनेक गांवांत सप्ताह सुरू असतात 24 वरांचे. पूण गोंयांतले जे फामाद सप्ताह आसा तो मांद्रे आनी पिर्णा. ह्या पिर्णाच्या सप्ताहाची जी भव्य दिव्य परंपरा आसा गांवांत 7 दीस 7 राती हो सप्ताह चलता आनी 8व्या दिसा दनपारां ह्या सप्ताहाची समाप्ती जाता. मडगाव हरिमंदिर देवस्थान पारंपरिक दिंडी महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केलो. हो पारंपरीक दिंडी उत्सव हरिमंदिर देवस्थानचो आनी हाका एक विशेष म्हत्व होता की अंदू खूब वर्सांचे पेंडींग अशें आसलें लोकांचे इच्छा आसली की नवीन हरिमंदिर आपल्या जागेर उबें जावचें. तें हरिमंदिर आमी बांदून पूर्ण केलें आनी त्या हरिमंदिराचो हो पयलो दिंडी महोत्सव पारंपरीक दिंडीचो. एक म्हणल्यार तांणी 109 वर्सांची परंपरा आतां एक ताका बुस्टर दिल्लो आहा. देवूळ नवें जाल्लें आहा आनी दिंडी फॉरवर्ड वता. ही दिंडी तशीच उरूंक जाय. मडगांवान दिंडी म्हणटा ती फक्त मडगांवान जाता. ही मडगांवची अस्मिताय आनी राखपा खातीर सरकारान राजकारणान समाज सेवेन जे कोण लोक आहा तांणी हरिमंदिर आनी तांचे कमिटीक फूल बॅकींग दिवपाची गरज आहा. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.